हत्म्याचे सत्तन काळजाचे भक्तीन एकवटीत मौनात बापा जमल्या हांगा जेजू सांगाता भिंत मोगलाम जिणेचे बदलाप मागोना जायल्या सौम्या बनपाय आमकां अमर जिविता यात्रेक आमी पळणार आसा सर्गी बंदरा दिवशी संकता जेजूक दिल्ले मैमेत आमकां वांटो दी म्हण बापा बरवो शानास मागता हत्म्याचे सत्तेन काळजाचे भक्तेन एकवटीत मौनात बापा जमल्या हांगा जेजू सांगाता भिंत मोगलाप जिणेचे बदलाप मागोना जायल्या सौम्या बनपाय आमकां अमर जिविता मिसाची तेसावा डिम्सी दलमेडा हाच्या दुसऱ्या बर्थडेक मेविन आणि डॉल्सी अल्मेडा डियोन एल्विरा डिसिल्वा हिच्या दुसऱ्या बर्थडेक रेवल्विटा फेरावो हिच्या 11व्या बर्थडेक डॉल्फी डिसोजा चिकमंगळूर हांच्या बर्थडे दिसा आयवन डिसोजा आनी कुटाम अर्ग बलिदान मीस भेटयता जेजू बळकातावन मेळ्ळ्या सर उपकारां खातीर अलिंडा अर्नॉल्ड वेरोनिका डिसोजा सिंथिया जसिंता डिसोजा आयरिन पिंटो हेलन पिंटो रॉबिन पिंटो आनी कुटाम प्रिमा आनंद टेलिस आनी कुटाम रीटा डेसा पौल वॉस डोरती लसरादो अनूप लसरादो जेलिशा कैस्टेलिनो लोरा डिसोजा मिल्टन रोड्रिगस सिलिन पिंटो हेलेन सिक्वेर आनी कुटाम स्टॅनी डिसोजा आनी कुटाम कुवेट अशोक अल्मेडा कायर लीना जीवन सल्डाना दीपक सावियो अंद्रादे सेंड्रा विन्सी माइकल डिसोजा सिलिन डिसोजा आनी कुटाम आनंदाक बरें कामेळच्या खातीर जोविटा कुटेना नतालिया पिंटोच्या प्रत्येक तेसावां खातीर सूरज आनी प्रिया बरबोजाच्या तेसावां खातीर रोनाल्ड डेविड आनी कुटाम जिसिंता रेबल आनी कुटाम आपल्या प्रत्येक तेसावां खातीर रॉयस्टन लॉरेन्स डिसोजा हाच्या थिसीस एग्जामान पास जावच्या खातीर रिटा आनी त्रेबोर वलेरियन पेरीस आनी कुटाम आनी दीपक सावियो आनी कुटाम आपल्या प्रत्येक तेसावां खातीर देवादीन विन्सेंट प्रकाश फ्रँकाच्या आत्म्याक एवलिन फ्रँक देवादीन डॉल्फी डिसोजाच्या पयल्या डेथ एनिवर्सरीक ग्रेटा क्रिस्टल डिसोजा मुंबय देवादीन मॅथ्यू प्रदीप डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मेल्विन डिसोजा आनी कुटाम कुटुंबाच्या सर सरल्या आत्म्या खातीर आयवन आनी आग्नेस देवादीन लिली गोम्साच्या आत्म्या खातीर रॉनी गोम्स आनी कुटाम देवादीन लॉरेन्स पेरीस काश्मीर पेरीस आनी सिसिलिया पेरीस पायस हांच्या आत्म्या खातीर वलेरियन पेरीस देवादीन जाल्यार सर आत्म्यांक कुटुंबाच्या आत्म्या खातीर लिना सल्डाना देवादीन मेरी तेरेसा अंद्रादे हिच्या आत्म्या खातीर दीपक सावियो अंद्रादे देवादीन पौलिन अंद्रादेच्या आत्म्या खातीर दीपक सावियो अंद्रादे देवादीन एडवर्ड गोन्साल्विसच्या आत्म्या खातीर रिचर्ड गोन्साल्वीस देवादीन फादर संतोष मिनेझसाची 4थी डेथ एनिवर्सरी खातीर स्टीवन मिनेझस 5व्या बर्थडेच्या दिसा जेस्लिन डिसोजा हिच्या आवय बापायनी अर्गामीस भेटयतात स्टेल्ला पिरेरा अर्गामीस बरी भलायकी मेळच्या खातीर विन्सेंट पिरेरा 20वी डेथ एनिवर्सरी हेनरी डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर आनी पयल्या डेथ एनिवर्सरीच्या मोनिका डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर सिरील शांती आनी कुटाम हे मीस भेटयतात 6व्या म्हयन्याच्या उगडासा खातीर देवादीन विन्सेंट
आजाद आणि हेलेन हांच्या आत्म्या खातीर सिरील शांती डिसोजा आनी कुटुंबाची हे मिसाचे बलिदान भेटयतात. हांचे सांगात आमचे सर्व इराद्यांनी ते सवा जेजू बाळका मुखार दवरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. बाळूक जेजूतय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान शास्त्रीय आणि फारिजेवा भाशेन हेरांनी आदलोन पडनाशें आडकळीचो फातर जाय नाका म्हूण उलो दिता. तशेंच आयचें पयलें वासाप आमकां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आमी आसले वरवीं सर्गींचे सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतल्यांत देखून आमी हर एकल्यांनी भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियेजय म्हूण आपोवणें दिता. आज आमी आविलाची सांत तेरेज, कार्मेलीत वोर्तीची सुदाराकी, तशेंच मिस्तिकांची मिस्तीर्ण म्हूण नांवाडलेले तिचे फेस्त आमी दाबाजीक रितीन संभ्रमता. तिच्या जिवितांत देवाक भेटची तान तिका आसली आनी मागण्याची गुंडाई तिणें जोडली आनी अशें देवाचो लागशिल्लो संबंद जोडून भाग्यवंतपणाचें जिवीत ती जियेली. आज आमकांय त्या देवाच्या लागशिल्ल्या संबंदा वरवीं मागण्यांत आमी ती गुंडाई जोडून भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियोंक ती आमकां प्रेरण जावन आसा. तर आमच्याय दिसपट्ट्या जिवितांत तो देवाचो लागशिल्लो संबंध जोडून आमच्या भावां भयणींतय मोगान सेवेन जियोवन ह्या संवसारांत आमी ते भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या स्वार्थाक लागून, आमच्याच कुशेक लागून आमी हेरांक दुखयलां. देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक नांव ह्या सर्व फातकां पासून आमी बोगसणे मागया. सगळीं आमी पातकी म्हूण वळखून सांगता आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वस्तूक घेवन जावंक वार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. आमी तुका देव आसा.
तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ख्रिस्ती भक्ती मार्गाची संपूर्णाई पवित्र सभेक नव्यान दाखोवच्याक तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं बागेवन तेरेसाक तुवें उपसयली. तिच्या बरोवपांनी आटापलेली सर्गींची शिकवण आमच्या आत्मीक पोशणाक उपकारावन करे पवित्रायेच्या अत्रेकांनी आमची काळजां लासू. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. साम पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्राचो आरंभ. भावार्थान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतेल्या म्हणजे एफेसांतल्या देवाच्या लोकांक त्याच देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दंडोत जाल्ल्या पावलान बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्त सवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भागेवंत आनी कथावीन जावच्याक संवसाराची स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां वेंचल्यात. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतातय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें येवजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां, आमकां सडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगूं. आपले सगळे जानवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्तांतय जारी करूंक सुरवेर केल्ले ते येवजणेचो गूट ताणें आमकां आतां कळीत केला. निर्मिल्लो काळ येतच सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्तांतय एकवटाक हाडच्यो. ही स्थिती ताची येवजन. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. Sotmo somyaci urvi gata mujataro katay ullasa tane kelyan mat karya jinien moja tacha nawag zaumay masada tane aple resne dakay lidayaran
विकास संतती सदैव मन मानतल्यो कित्याक सक्ती बोंतान विचित कामा केल्या भागे वंच ते वंताचे नाव मुजो आत्मो सौम्याची मुडवी गाता म्हज्या कारोकांतय उल्हासा ताणें केल्यान महात कार्यां जिणेंत म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां आपल्या बळवंत बावल्यांक ताणें बळ दाखयलें हंकार्यांक गर्विश्टा ताणें दुस्पातायलें पदवेदारांक वैतां सकला घाले आनी किरकोळ्यांक उंचू बारले म्हजो आत्मो सौम्याची मुडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासा ताणें केल्यान महात कार्यां जिणेंत म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां सर्वस्वरात जय जय Alleluia सर्वस्वरात जय सर्वस्वरात जय जय सर्वस्वरात जय जय सर्वस्वरात जय 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 उलय सौम्या आयकता उतर काळजाक जगोवन दवरता उतर दे तुझे जावं अमृत मोचे सासवीक जिवी दिवचे उतर दे तुझे जावं अमृत मोचे सासवीक जिवी दिवचे Alleluia सर्वस्वरात जय जय Alleluia सर्वस्वरात जय सर्वस्वरात जय जय सर्वस्वरात जय जय सर्वस्वरात जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्रांक म्हणालो हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारलेल्या प्रावाद्यांचे फोंड तुम्ही बांदतात अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुरते मानता म्हूण तुमी रुजवा दितात कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारली आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात हे पसोद देवाचे जणवायेन अशें सांगिल्लें आसा हांवें धाडलेल्या प्रवाद्या आनी धर्मदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले संवसाराचे रचनेतावन वारयल्लें सर्व प्रवाद्यांचे रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आनी पवित्र स्थानामध्ये जिवेशी मारलेल्या जाकारीच्या रक्तापर्यंत हे संततीर बेसतले सतत हांव तुमकां सांगता त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जायचे पडतले हाय तुमकां शस्त्र्यानो जाणवयाच्या घराची सावी तुम्ही कांड दवरल्या तुम्ही जावन भितर सरले नात आनी बगार सरोंक अपेक्षितल्यांकी तुम्ही सोडले ना जेजू थंय तावन भायर सरन वेतस शास्त्री आनी फारिसेव ताजेर कठीण विरोध जाले साबार संगते विशांत ताका उपराटी सवालां घालन ताज्याच उलोवण्यांत ताका संपटावन घालूंक कांय पुडी मेळटा गे म्हणून ते पास म्हणून आसले देवाचे उतार हे
वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू रागार जालो म्हज्यो वैरी जेजू राग करीत गे आयचे शुभ वर्तमान आमी पळयता जेजू रागाची थोड्या शिणाची उतरां उलयता फारिसेव आनी शास्त्र्यां विरोध जेजूक राग आयलो म्हज्यो वैरी जेजूक राग येत गे कित्या खातीर जेजूक राग आयलो जर तर आमी नव्या सल्ल्यान आमी पळयल्यार थोडे फावटी जेजूक राग येता रागाची उतरां उलयता जेजू कदळा राग येता म्हणल्यार ह्या विशयांत थोडो वेळ नियाळ करया जेजू आनी ताजे आपोस्तल आपले निमाणे जेवण जेवता आसतना जें कितें घडूंक आसा त्या विशयान जेजूक संपूर्ण जाणवाय आशिल्ली जेजू उंडो घेता तो मोडता ते असल्या जुदासाक दिता आनी सांगता जें कितें तुवें तुज्या मोतीन तुवें चिंतलाय करूंक योजन केलाय तें वचून संपूर्ण कर जेजू जुदासाचेर राग काडिना बागार जुदास गेल्ल्या उपरांत जेजू सुरसुरता जुदासाच्या वयर रागाची उतरां जेजू सांगना जुदासाक कित्याक जें कितें जुदास करनासा जेजू चिंतत ती जावन आसा बापाची खुशी आपणान मरोंक जाय रगत व्हरोंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा पुना जिवन जावंक जाय ही जाणवाय जेजूक पयलेंत आशिल्ली आनी जुदासान जेजू विकृत केल्ली जाणवाय जेजूक आसोनूच जाल्यार जेजूक राग येना आपणांनी मरोंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा आपूण पुनर्जीवन जातलो म्हणल्यार शिकोवन तो ताज्या शिसांक दिल्ल्या वेळार ताजो मोगाचो शीस पेद्रू ताका येवन सांगता सोम्या तुवें अशें उलोवचें सोमाने अशें तुका जावंक नजो जेजूक आयलो राग जेजू सांगता पयस सर म्हजें हांव सयताना कित्याक देवान चिंतल्या वरी तूं चिंतिनाय बागार मनशान चिंतल्या वरी तूं चिंताय जेजूक राग आयलो देवाच्या विरोध देवाच्या योजना विरोध देवाच्या उतरा विरोध गेल्ल्या वेळार जेजूक राग येता आनी जायते फावटी जेजून राग उसारचो आमी पळयता आनी जेजूच्या रागाक मुखार मिळचे चडावत सादुसेव फारिसेव हर एक फावटी जेजून तांकां कितें शिकोवन दिवंक आसा आनी तांची जिवोवची रीत तांची सालती रीत सारकी ना म्हणल्यार शिकोवन हर एक फावटीन जेजू दिता आयच्या वांजेलांती जेजू फारिसेवा विरोध आनी शास्त्र्यां विरोध थोडी कठीण उतरां म्हणटा तर शास्त्र्यां विरोध जेजू कित्याक असली कठीण उतरां सांगता हाच्या वयर आमी थोडो वेळ नियाळ करया शास्त्री म्हणल्यार कोण शास्त्री म्हणल्यार पोरनोसल्लो जाणा आशिल्ले ते देव शास्त्री पोरनोसल्लो देवाचे उतार प्रवाद्यांचे उतरां सर्व जाणा आशिल्ले आनी लोकांक शिकोवन दिवचे मनीस सादारण आमच्या वरी पाद्र्या वरी शर्माव दिवचे मनीस पोरण्या सल्ल्याचे वयर नव्या सल्ल्याचे उतरां शिकोवचे मनीस सादारण आमच्या वरी आनी जेजू ह्या शास्त्र्यांक केणता कित्याक केणता पयल्या सुवातेर धर्म तांणी बांदिल्लो देवाच्या उतरा वयर न्ही बागार तांणीच केल्ल्या थोड्या रेगुरो आनी रुली निमती निर्गमनाचें पुस्तक अध्याय 20 ओळ 8 अशें सांगता साबत बागेवनपणी सांबाळ कसो सांबाळचो ते शास्त्री शिकयतात आनी जेजूच्या काळार शास्त्र्यांनी शिकयल्लें जावन आसा साबताच्या दिसा तुवें खंयचेंय काम करूंक ना खंयच्योय वस्तू वोवूंक नात तुज्या दाव्या हातांत वा उजव्या हातांत तुवें वस्तू वोवूंक नात तुज्या भुजांचेर तुवें खंयचोय वस्तू वोवूंक ना तशें केल्यार काम जाता पूण तुवें तुज्या पाठीर वस्तू वोवयत
तुज्या पायांचेर तुवें वस्तू वोवयत, तकलेर वस्तू वोवयत, पयशांची बॅग तुवें वोवयत, पूण उलटा घालून वरिजे, नीट न्ही, उलटा घालून वरिजे. तुज्या तोंडान कितेंय दवरून तुवें वोवयत, अशें केल्यार काम करियेत. पूण तालवे आतांच्या तालवेंत वा बुजाचेर खंयचेय वोवंक ना. असली शिकोवण कोणें देवान दिल्ली गी देवान दिवंक ना. जेजू असली शिकोवण दितल्या शास्त्र्यांक जेजू केणटा, कित्याक ही देवाची उतरां न्ही, बगार केवल शास्त्रांचीच उतरां. जर तर हांव देवाचे उतार सोडून म्हजींच उतरां, म्हजेंच योजन जर तर हांव तुमकां सांगता, तर देव म्हजे वेरी केणटलो, म्हजे वेरी रागार येतलो, कित्याक देवाच्या उतरां विरोध हांव चलता. दुसरें जावन आसा, हे शास्त्री सूख गायडन्स लोकांक दितले, सूख मार्गदर्शन लोकांक दितले, आनी त्या देखून जेजू केणटा. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता अध्याय लुकाचो वांजेल अध्याय 11 वळ 7 आनी 8 जेजू सांगता, तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. जेजू कितें शिकोवंक आशेता? जेजू शिकोवंक आशेता हर एक ताज्या पाटलावदारांनी अंतरंग शुद्ध करूंक जाय. अंतरंग शुद्ध आसा तर मात्र सकडी सारकें जातलें, बहिरंग न्ही, भायले सोबाय न्ही, पूण भितरले अंतस्करण सोबीत आसूंक जाय. हर एका वर्सा आमच्या मदें थोडे दीस आसात. फादर्स डे पयले आसले गी कळीत ना, आतां वॉट्सअप आनी फेसबूक येवन फादर्स डे आसा म्हणून कळटा. मदर्स डे फोर एक डॉटर्स डे जालो आनी दुसरे खंयचे परत दीस आसात गी गुर्तू ना. फादर्स डे जे दिसा सकडी बापायचे फोटो पुरा घालून वॉट्सअपार स्टेटस, वर्साचे उरल्या दिसांनी बापयक लेकीन जाल्यार इवडणी, पूण फादर्स डे फोटो घालीजेस. मदर्स डे आवयचो फोटो जायजेस, फेसबुकार वॉट्सअपार स्टेटस. सगळे वर्स ती भितर काम करता. एक दीस जाल्यार आय लव्ह यू म्हणून सांगूंक आमकां वेळ ना, पूण त्या दीस फोटो जाय. केवल बहिरंग बेश्टे शो, दुसरें कांयच ना, खाली शो. जर तर तुज्या आवय बापायक तूं मान करताय, तांचो मोग करताय, हो जावन आसा चवथो उपादेश, हर एक दीस करूंक जाय. केवल फादर्स डे आनी मदर्स डेच्या दिसा मात्र न्ही. जर तर हांव म्हज्या आवयचो आनी बापायचो मोग करता, तांची उतरां हांवें पाळूंक जाय, तांच्या कामांत हांवें कुमोव दिवंक जाय, तांच्या कश्टांत हांवें पावूंक जाय. केवल फादर्स डे आनी मदर्स दिसा हांवें फोटो घाल्या पावना. हें जावन आसा केवल भायले शो शो. आनी त्या देखून जेजू केणटा शास्त्र्यांक. आनी तिसरें तांची सूख शिकोवण. हर एक शास्त्री देवाच्या उतरांचे वयर चडीत ध्यान केल्लो, चडीत शिकोवण जोडुल्लो, आनी त्या देखून ताजें काम जावन आसा देवाचे उतार शिकोवंक, समाज देवाच्या उतरांचेर बांदूंक. आनी ह्या तिना विशांत शास्त्री चलवाले, त्या देखून जेजूक राग येता. तर आज नियाळ करया, जेजूक म्हज्या वयरी राग येता गी. जेजू म्हाकाय पळोवन केणटा गी. जेजू म्हाकाय पळोवन शिणाची उतरां उलयता गी. हांवें केवल शो करना सांगी. देवाच्या उतरां प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव जियेता गी म्हणल्यार सवाल हांवें विचारूंक जाय. देवाच्या उतराचें म्हाका ज्ञान आसा गी म्हणल्यार सवाल हांवें विचारूंक जाय. हांव एक याजक, हांव याजक जावन देवाच्या उतरां प्रमाणे म्हजें जिवीत हांवें बांदूंक जाय, आनी देवाच्या उतराचो खरो अर्थ हांवें तुमकां शिकोवंक जाय. जर तर देवाचे उतार हांव तुमकां शिकयना, तर देवाच्या उतराचो उपयोग करून म्हजें स्थानमान जोडूंक हांव प्रयत्न करता, तर देवाच्या उतरां घेवन जर तर पयशे जावंक पुरो, दुसरे खंयचीय सवलत्यो हांव मेळोवंक हांव प्रयत्न करता, तर खंडीत जावन जेजू शिणाचे आनी रागाची उतरां म्हजे वयर उलयतलो. जर तर हांव एक आवय, हांव एक बापय, म्हज्या भुरग्यांक देवाच्या त्या पावलांनी चलोवंक हांव शिकयना, तर देवाचें ज्ञान हांव भुरग्यांक दिना, तर देव बिरांतीन म्हजें कुटुंब हांव बांदिना, तर
खंडीत जावन शिणाचे आनी रागाचे उतार जेजू म्हज्या विरोध उलयतलो. जर तर हांव एक युवक जावन देवाचे पावलांनी हांव चलना तर म्हजेच कुशीक हांव करूंक चिंता तर म्हज्या जिविताक आनी देवाच्या उतराक कांयच संबंद ना तर खंडीत जावन जेजूक राग येतलो आनी जेजू म्हज्या वयरी शिणाची आनी रागाची उतरां उलयतलो. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूच्या रागाची उतरां आमकां आयकूंक जाय गी वा जेजून दिवची बेसांवाची उतरां आयकूंक जाय. हर एका जेजू बाळकाच्या नव्या वेळार आमी सांगता तितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितलो. देवाक जेजूक हांवें मान दिवचो म्हळ्यार ताज्या उतरा प्रमाणे हांवें जियोवचें, ताका काल जावन जियोवचें, तवळ मात्र म्हाका बेसांवां लाभतली. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयचे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमकांच आमी देवाच्या समोर दवरुया. आमी सर्व निर्भागी, आमी सर्व पातकी, आमच्या सर्वांच्या जिवितांत उणेपण आसा, जायतें उणेपण आसा. आमचे सर्व जिवीत देवाच्या मुखार दवरुया, ताजी आशिर्वादां मागून घेवया. देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत बांदून हाडूंक जाय जालो आदार आनी कृपा आमी देवातांच मागया आनी अशें देवाची आशिर्वादां आमी जोडया. देवाच्या आशिर्वादांनी आमचें कुटुंब हे संतोशाचें जावं दी, एक भाग्यवंत कुटुंब आमी बांदून हाडूंक जाय जालो आदार आनी कृपा ह्याच मिसा वेळार आमी मागून घेवया. घेऊन आया काणिको तुझ्या पाया दळा, मानून दये घेत्यो बापा आमच्या मोगळा. सर्वेस पोरा देवा रचणारा समर्पिता तुका उनो मोगो वांसो. मनशा वावरान केलो प्रितुमेंतो दिलो, करतु होवुडो आमकां जिविताचो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. हे दुष्टादन बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या लेख्या पवित्रतेच्या आदाराक सर्वस्वर मानून घे. बापा सर्व मनशांच्या तारोका पवित्र सभेच्या सर्व गरजां खातीर भाग्यवंतेरेजान आपल्या मठाच्या वणटी भितर कतकतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमी आमकां जण एकल्याक तूं आपयताय त्या बेसांत आनी जाग्यार पवित्र सभेच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक ह्या जेजूच्या बलिदानांतलें आमकां बळ मेळ्ळो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं, तुमचे सवय आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
सर्गींच्या राजा खातीर आपले जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुझ्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणताव. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोवंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Baufartaso good purgatoria. Gesù melo, Gesù Jivasala, Gesù novianicolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागतांव. अवंकार मोरये देवाच्या माये संगाती बगेवंत सुजे तिजो निश्कळंकपती बगेवन धरून दुतांनी सर्व खाळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. Amen. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन
आमी दीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्यांत ती आमी सुमेस्त सुभागी. सोम्या ते आमच्या भितरच्या म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मिक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू जिवीत सोडो ताका सेवची भुकेवची ना. ताचे रग करे सेव संवसार जिताची प्राण. अमर जिविताचे जरी सरशी आमी ताबानातली ही भुगतान बागो. आमिया दुडून आसतना विपेगे फारीक नासना बिये. सासना बाळच्या कानाक लागले. अमर जिविताचे जरी सरशी आमिया थांबानातली ही भुगतान बागो. आमिया
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आम्ही आता सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणावरवी तुझ्या एकवटांत जियोची तान आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय आणि बागेवून तेरेजाचे परजळीत शिकवणे आणि देखी वरवीं बंद मटवाशी जिवीत असो खरो अर्थ आणि मोल आमच्या मनांत आणि काळजांत रिगय आणि सरकार आम्ही तुका वाखणूंक पावसर आतां तावनूच सगळे आमचे जिवीत तुझ्या माये मोगाची निरंतर वाखणी जावं दी. तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुका. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. रागाचो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सर्व आमच्या गरजां पासून ते सवां पासून आमी मागया. प्रार्थुया. ए भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजापिंतरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कल्लोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमक शिता तशें आमची पक्का मोगूस आनी आमकां काळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरल्ले सुमी तुजे संगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदेंच येयलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदेंच येयलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदेंच येयलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. 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 आनी आमचे मदेंच येयलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ए अजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या उद्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वेले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुसावण आमकां धाड. बाबा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णच्याक सदां सर्वता. आमीन. जेजू बाळकाक अर्गा मागणे. ए भोव उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडतांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव.
तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या तू जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद आमी घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवेंची येता आनी रास करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. Avilacha San Teresa, Sudara ki Carmelitancia, Magne Dhyan Shikayamka, Dakaivat Sarga Sukha, संपूर्णतेची वर्धन मागणे शिकयताय आंतरिक रावळे रामुखार कुटुंबा जिणीची येवंक बांदताय जेजू विशीं गुण रितीन समजणी दिताय आविलाच्या सांत तेरेसा सुदाराकी कार्मेलीतांच्या मागणे ध्यान शिकय आमकां दाखयवात सर्गा सुखा ओंकार पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद भाग्यवान पुरुषाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.